तुम्ही आमच्या फाटल्यान एक बोर्ड पळयता, हो बीजेपी गव्हर्मेंटाचो एक बोर्ड आसा, सेव वॉटर टू गेट फ्री वॉटर. हो येदो व्हडलो बोर्ड म्हापसाच्यान पणजे वयता तेन्ना गिरी हांगा लागलेलो आसा. हे बीजेपी गव्हर्मेंटान लायल्लो आसा. ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान सेंट्रल बीजेपी गव्हर्मेंट, गोवा बीजेपी गव्हर्मेंट आणि कर्नाटका बीजेपी गव्हर्मेंट हे तिगांयनी मेळोन आमची म्हादय कशी चोरली. पोस्ट लिबरेशन गोंयांतली सगळ्यान व्हडली चोरी, सगळ्यान व्हडलो थेफ्ट हेंच्यांनी कसो केलो हे काल अमित शान बेळगांव ह्या रॅलीक सांगलेले आहा. हांगा लोकांक येदे व्हडले बॅनर मारून होर्डिंग्स मारून सेव वॉटराचे गजाली हो नरेंद्र मोदी आणि तो डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण सांगतात. तुमच्या कडेन म्हादय सेव करपाक जावंक ना गोंयांक लागून, आनी तुमी आमकां हांगा उदक वाटया म्हणून गजाली करून सांगतात. कालच्या बेळगांवच्या मिटिंगेक क्लियर कट अमित शान सांगले की गोवा गव्हर्मेंटान मेळोन कर्नाटका सरकारा वांगडा मेळोन म्हादयचो जो इश्यू आसा तो सॉल्व केलो म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की गोंयचो सरकार इतले दीस इतली वर्सां सगळे गोंयकारांक पिशान काडटालो, सगळ्या गोंयकारांक फटयतालो. सुप्रीम कोर्टान केसी घालून आमकां दाखयले की ती केस जिखले म्हटल्यार म्हादयचो इश्यू सॉल्व जातलो म्हणून. इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घातले म्हणजे इश्यू सॉल्व जातलो म्हणून. अमित शाह वचून मेळ्ळे जाल्यार इश्यू सॉल्व जातलो म्हणून. आनी तेच अमित शान क्लियर कट सांगला की गोंयच्या सरकारान मेळोन हो म्हादयचो इश्यू सॉल्व केला. म्हटल्यार ते दीस जेन्ना सीएमांनी आपले जो गँग घेवन तो गेल्लो, WRD मिनिस्टर बीन सगळे, ते सगळे गँगाच्या फुड्यान ही म्हादयची डील जाल्ली आसा. गोंयच्या अस्तित्वाची, गोंयच्या लायफ लायनाची, गोंयच्या जिवनदायिनीची डील जाल्ली आहा. हेंच्यांनी आमचे उदक चोरून कर्नाटकाक दिलें आनी हांगा ते गोंयकारांक सेव वॉटर म्हणून सांगता. आमी ज्या जाग्यार हांगा रावला, हांगा म्हाज्या लेफ्ट सायडीक हांगा तुमी पळोवपाक शकता, हांगा एक वॉटर बॉडी आसा. हांगा ही वॉटर बॉडी शेतांतल्यान येता, तेजी हालत कितें जाल्या तुमी पळोवपाक शकता. ही वॉटर बॉडीची कॅर घेवपाक तांकां जायना. गोंयचे आसा ते उदक तेंच्या कडेन सांबाळपाक जायना. सगळ्यो न्हंयो आमच्यो पोल्यूट जाले, बांयो आमच्यो पोल्यूट करून दवरल्यो, झरे आमचे पोल्यूट करून दवरले, तळी आमची पोल्यूट करून दवरली आनी हे सेव वॉटर म्हणून सांगता. आमी टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आमी लॉन्च केला, भितर आमी हे सगळे गंजो आनी प्रोटेक्ट करपाचे, प्रिजर्व करपाचो आमचो मॅनिफेस्टो आनी प्लेज घेतला. आमच्या कडेन एक विजन आसा, आमच्या कडेन एक डायरेक्शन आसा. पूण हो सरकार आयज गोंयचे सगळे रिसोर्स काबार करून उडयता. जाणून बुजून ते गोंयांक काबार करपाक सोदतात. रिजन इतलेच, हेका दोन रिजन आसा. पयले म्हटल्यार ह्या सरकारान गोंय हे कर्नाटकाक विकलेलें आहा. ते मागीर आमचे कॉमदाद जागे आसूं, ती आमची मार्केटां आसूं, नाजाल्यार इंडस्ट्री आसूं, मॅक्झिमम कर्नाटकाचे कन्नडिगा हांगा रावतात. आयज कन्नडिगाचे लिडर जे आसा गोंयांत ते सांगता की 3 लाख कन्नडिगा गोंयांत आहा म्हणून, आनी ते अपोज करता म्हणून. जाल्यार आयज अमित शाहचे हे स्टेटमेंट येयले जाल्यार हे कन्नडिगा अजून मेरेन कित्याक भायर सरोंक ना, जाल्यार ते खंय लिपोवन रावल्यात, हो एक प्रश्न आसा. जागे आमचे तुमी चोरले कन्नडिगांनी. एवरीडे रेप जातात, मर्डर जातात, स्कूटर चोरतात, बायक चोरतात, मोबायल चोरतात, चोरपळ्यो चोरतात, मंगळसुत्रां चोरतात, घरां फोडटात. हे सगळे कर्नाटकाचे लोक करता. आयज तेंच्यांनी म्हादय पासून येयल्ली आसा आनी हो सरकार, हो घाटयांचो सरकार हांकां सपोर्ट करून फक्त ओग्या. अमित शाहचे स्टेटमेंट जाल्या उपरांत एकट्याय मिनिस्टराचे, एकट्याय सीएमाचे आनी कोणाचेच अजून WRD मिनिस्टराचे स्टेटमेंट येवंक ना हे कंडेम करपाक. फक्त आमी इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घातला आनी हियरिंग मागला हेच गजाली सांगता. हे हियरिंग करून आता म्हादय विकली म्हणून ते अमित शान कन्फर्म केली. आणि कोणी विकली? ह्या बीजेपी सरकारान, गोयच्या बीजेपीच्या सरकारान आणि वयर बसलेल्या नरेंद्र मोदीन, ज्याचो फोटो तुम्ही फाटल्यान पळयता. ह्या नरेंद्र मोदीन आणि ह्या अमित शाह
प्रमोद सावंत आणि बोमा ह्या सगळ्यांनी मेळून आमची म्हादय यांच्यानी विकली, यांच्यानी चोरली. हेच्या पयलीं ते सांगताले ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून, लोकांक थंय पिवपाक उदक ना म्हणून. जाल्यार काल अमित शाहच्या स्टेटमेंटान आसा की ते शेतकारांक लागून उदक आहा म्हणून, शेताक लागून. कसले उसाचे थंय व्हडले व्हडले फार्म्स आसतली, त्या फार्माक उसाच्या फार्माक ते उदक, ते पिवपाक लागून उदक न्हू. सो इतलें हें खबर आसतना आमच्या सरकारान आमकां फटयलें, आमचें उदक चोरलें. आनी बीजेपीची महिला मंडळ, महिला मोर्चा आसा ती हळदी कुंकू करपाक बिजी आहा. आमच्या गोंयच्या बायलांक आतां कळसुल्यो घेवन खंय खंय गांवांत भोंवची पडटली उदकाक लागून. 4-4 दीस, 8-8 दीस, 15-15 दीस उदक नासतालें, ती उदकाक रडटली. आयज तांकां हळदी कुंकवाच्या नांवान फटोवपाचें काम ही बीजेपी सरकार करता. ह्या बायलांक इतलेंच मागता की तुमी मातशी जागी जायात. ह्या सीएमाच्या बायले कडल्यान नाजाल्यार आमदारांच्या नाजाल्यार मिनिस्टरांच्या बायलां कडल्यान तुम्ही हळदी कुंकू करून घेतले म्हणून ती तुमकां उदक हाडून दिवचें ना, हेच्या पयलीं दिवंक ना. परतो रिपीट करता, ती तुमकां हळदी कुंकू केले म्हणून उदकाची गॅरंटी दिना, नाजाल्यार तुमकां उदक नासता तेन्ना तुमकां उदक हाडून दिवचें ना. तेन्ना सीएमाची बायलूय दिवची ना, जी दारोलकाराची बायल दिवची ना, आनी खंयच्याच एमएलएची बायल दिसपाची ना. तुमकां तुमचें उदक जग मारीत कळसुले तांबयो बालदे घेवन खंय खंय भोंवची पडटली उदक मेळपाचें. ह्या सरकार जे आयज रेझोल्युशन घेता, सांगता पंचायतींक की रेझोल्युशन घे म्हणून, हे फक्त एक आय वॉश आसा. परते रिपीट करता, एक आय वॉश. फक्त लोकांक इल्युजनान दवरपाक की म्हादय आमी लास्ट मेरेन वाचयतले. लास्ट मेरेन थोडे हॉस्पिटलांनी केन्ना केन्ना असे प्रकार घडटात की पेशंट मरता म्हणून हॉस्पिटलान खबर आसता, पूण तरी ती सांगतात कितें, आमी तुमच्या पेशंटाक सेव करपाक आमी ट्राय करता म्हणून 8 दीस 15 दीस तेजे ट्रिटमेंट करता. ते खबर आसता तो मरतलो म्हणून, आनी तो मरता आनी ते हॉस्पिटल ताका व्हडले व्हडले लांब लचक बील दिता. सेम गजाल हांगा हो सरकार करता. म्हादय दिल्ली हा, फक्त ते म्हणटा ह्या मोदीन जो हिंदुत्वाचे गजाली करता. गोंयान मेजॉरिटी हिंदू पॉप्युलेशन आसा. 70चो गांव जो 100% म्हादयचेर आसा, थंयसर मॅक्झिमम 99%, 95% तरी हिंदू आसा. ते हिंदू लोकांक ह्या मोदीन हिंदुत्व आनी हिंदूंक वाचयतले ह्या गजाली सांगून ते हिंदूंची म्हादय चोरली. ह्या बीजेपी इतलेंच हांव विचारपाक सोदता, हिंदुत्वाचे जे गजाली करता, तुम्ही गोंयच्या हिंदूंकूच क्रिस्तांव मुस्लीम सोडून दिया, कित्याक तुम्ही हिंदूंचे गजाली करता, हिंदू राष्ट्राचे गजाली करता. हांव तुमकां विचारपाक सोदता, कोरगांवची हिंदू बायलां रस्त्याचेर उदक ना म्हणून झगडटा. पेडणे म्युनिसिपालिटींतली बायलां, हिंदू बायलां उदक ना म्हणून झगडटा. शिवोलची हिंदू बायलां उदक ना म्हणून झगडटा. सत्तरीची बायलां उदक ना म्हणून झगडटा. कोलवाची बायलां उदक ना म्हणून झगडटा. ही सगळी जी हिंदू बायलां आसा तांकां तुम्ही 24 वरां उदक दितले काय ना? ते हिंदू बायलांचे त्रास तुम्ही सोंपयतले काय ना? हिंदू 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 करून तुमचेर कमळाचेर लोक मतां मारीत आसा पिशे कहे. आता ह्या फुडें तुम्ही राम मंदिराचे ओपनिंग करतले, राम मंदिराचेर तुम्ही हे करतले, पण आमच्या उदकाचे कितें? आमच्याय गोंयांत राम मंदिर आहा, आमच्या कोलवाचेय राम मंदिर आहा. त्या गांवांत तुम्ही कसली स्क्रॅप यार्डां घातल्या आनी कोणी घातल्या ती ह्या बीजेपीन सांगचें आनी पळोवचें. कोणे ती स्क्रॅप यार्डां घातल्या आनी कोण ती स्क्रॅप यार्डां चलयता त्या रामभूमी. सो हिंदुत्वाचे गजाली करून लोकांक तरी सांगता की पिशान येवं नाका. तुमकां फुगड्यो घालपाक लायतले, तुमकां आरती म्हणपाक लायतले, तुमकां फुलां मारपाक लायतले, तुमच्या हळदी कुंकू तुमच्या वांगडा करतले, तुमच्या देवळाक तुमकां स्पॉन्सर करतले, हिंदू खत्रे में म्हणून डायलॉग मारतले, हिंदूंक वाचयतले म्हणून सांगतले, आनी हिंदूंचे सगळे गजालीचे रायडा ते चोरतले. रिलीजन इतल्याक लागून हाडटा कित्याक ही बीजेपी आयज गोंयच्या लोकांक फटयता. इंडियेच्या हिंदूंक ती फटयतात हें आमकां पडलेलें ना, पूण आमच्या गोंयच्या हिंदूंकूय ते फटयतात. जेका आमी देवी मानता, जेका आमी देव मानता, जेची आमी पुजा करता, ती म्हादय आमची आवय जर हे कर्नाटकाक विकपाक शकता जाल्यार हे खंयच्या हिंदूंचे रक्षण करता? खंयच्या हिंदूंचे बीजेपी रक्षण करता?
आयज हिंदूंचे जर हे बीजेपी गजाली करता, हिंदूंचे जर हे राजकारण करता जाल्यार गोंयान कितले पर्संट हिंदूंक इंडस्ट्रीन रिजर्वेशन हा, कितले पर्संट हिंदूंक गोंयान हाऊसिंग बोर्डान रिजर्वेशन हा, कितले पर्संट हिंदूंक मार्केटान शॉपां घालपाक ना जाल्यार मार्केटान आपलो धंदो स्टार्ट करपाक रिजर्वेशन हा, कितले पर्संट हिंदूंक स्कुलां आनी कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक हांगा परमिशन हा, रिजर्वेशन हा, कितले पर्संट हिंदूंक गव्हर्नमेंट स्किमींचेर एक्स्ट्रा लाभ मेळटा, एक्स्ट्रा बेनिफीट मेळटा हे ह्या बीजेपीन सांगचे. एवरी टाइम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू खतरे में है. आज आख्खे गोंय न्हू आख्खे इंडिया आख्खो देश खतरे में है बिकॉज ऑफ दिस गाय हो मोदी, जेने अडानीक आयज इतले वयर देंवयला आनी बाकीच्या लोकांक भिकारी करून उडयले. फक्त हिंदुत्व 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 जाल्यार तुमी खाकी पॅन्ट घालतात, तुमी चड्ड्यो घालतात, कांपालाचेर व्हडले व्हडले RSS प्रोग्राम करतात. जाल्यार हांव ह्या सगळ्या RSS कार्यकर्त्यांकडे मागता, गोंयच्या RSS कार्यकर्त्यांकडे मागता, प्लीज तुमचे दाणे घेयात, युनिफॉर्म घालात आनी बॉर्डरीचेर वचात गोवा कर्नाटकाच्या आनी आमची म्हादय वाटयात. परतो रिपीट करता, गोंयच्या सगळे RSS कार्यकर्ते जे बीजेपीक सपोर्ट करतात, थोडे करिनासतले त्यांचे सोडून दी, पण बाकीचे जे बीजेपी ह्या सरकाराक जे RSS वाले सपोर्ट करतात त्यांच्याकडे इतलेच मागता की तुम्ही तुमचे युनिफॉर्म घ्या, तुमचे दाणे घ्या आणि गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर वचून आमची म्हादय आमकां दिया म्हणून झगडपाक चालू करा. हिंदू हिंदू म्हणून तुम्ही आमचे जागे चोरले, जमनी एक्वायर केले, शेतां पुरयली, खाजना उडयली, गोमदार जागे आमच्या घाटयांक दिले, सगळे तुम्ही पाड घातले, स्क्रॅप यार्डां हाडली, मार्केटाचे जागे तुम्ही घाटयांक दिले, सगळे काबार केले आनी तुम्ही हिंदूंचे गजाली करता. आनी मोदी येता आनी गोंयान येता श्यामा प्रसाद मुखर्जीन आनी कोंकणीन तो उलयता आनी लोक हॅपी जाता, टाळयो मारता. आपले गोवा कडेन कनेक्ट, मेरा गोवा के साथ कनेक्शन आहे म्हणटा, रिश्ता आहे म्हणटा. कसले रिश्ता? म्हादय चोरपाचे रिश्ता. अमित शाह गोंयान येतात आनी ताका 15-50 करोड 100 करोड हे त्यांच्या प्रोग्रामाक मोडटात. कित्याक? म्हादय चोरपाक. आमची लायफलायन, आमची जीवनदायिनी हांकां दिवपाक हे लोकांनी चिंतपाक जाय. हे जे जातीचे राजकारण हे बंद जावपाक जाय. म्हादय चोरले म्हणून लोकांनी आता ह्या बीजेपी सरकाराचो व्हडल्या प्रमाणात भायर येवन निशेध करपाक जाय, प्रोटेस्ट करपाक जाय. ना जाल्यार ही बीजेपी आमकां काबार करून उडयतली. जशें आतां गोरोवपाक पासून टॅक्स आसा तसो उदकाकूय आतां टॅक्स लागलेलो आहा. आयज जे उदक तुमकां 2 रुपयान ना 3 रुपयान मेळटा आसतलें तेंच उदक फाल्यां तुमकां 50 रुपयान मागचें पडटलें, 50 रुपयान घेवचें पडटलें. आनी ह्या बीजेपीच्या लिडरांचे नाल तेंच्या थोड्या चमच्यांचे हांगा प्लांट आसतले आनी त्या प्लांटांसून हो सरकार उदक विकते घेतलो आनी आमकां दितलो. सो प्लीज ह्या बीजेपीच्या हिंदुत्वाच्या फेक अजेंडान तुमी येवं नाका. जेंच्यांनी आमच्या आवयक विकले, जेंच्यांनी देवांक फटयले, खुर्साक फटयलो, महालक्ष्मीक फटयलो, ह्या बीजेपीचेर तुमी विश्वास दवरूं नाका. देव बरें.